IIT खातीर प्रस्ताव आनी सुवात लेगीत निश्चित केल्या। IIT प्रकल्प खंय उबारपाचो हे IIT मळावयले तज्ञ थारायतले। पूण IIT सांग्यारूच जातली असो परतून एकदा विश्वास समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायला। शुक्रारा पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो। मजगती पुर्विल्ली देवळां परतून बांदपा खातीर एक समिती नेमल्या। पुराय गोंयांतल्यान देवळाचें नूतनीकरण करपाक 19 अर्ज आयल्या अशें सुभाष सांगता। जे आसा पळय न्ही सांग्यावेल्यानूच आमी आमची प्रपोजल दिल्ले आसात। वी हॅव आयडेंटिफायड द लँड and it is gone to the IIT experts. They will decide on where. आणि म्हणजे हांव म्हणटा कळ्ळें न्ही, बिकॉज आय वॉन्ट IIT इन सांगें, कळ्ळें न्हय, हाडटलेच म्हणजे तें म्हज्या हातान ना. द लँड हॅज टू बी फिजिबल अँड दे हॅव टू सिलेक्ट इट. आनी इट इज आफ्टर ऑल अ गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ डिसिजन. Subhash Ferdesai alone is not a government. The chief minister will decide on looking at in all angles. ओके, आम्ही एक कॉन्स्टिट्यूट केल्ली कमिटी, 5 जाणांची कमिटी. ती 5 जाणांच्या कमिटीन प्रत्येक जे कितें क्लेम्स आयिल्ल्यो किंवा एप्लिकेशन्स आयिल्ली की रिकन्स्ट्रक्शनाक करपा जाय. देर वर 19 एप्लिकेशन्स. देर इज अ टीम ऑफ 5 एक्सपर्ट्स म्हणल्यार जे ह्या फिल्डान भितर काम करतात. हिस्टोरियन्स आसतले, प्रोफेसर्स ऑफ हिस्ट्री आनीक आमचे डिपार्टमेंटाचे 2 जाण, अशी एक 5 जाणांची कमिटी काडून ताणें ज्यो क्लेम्स आसात त्यो स्क्रुटिनी केल्या, व्हेरीफाय केल्या, त्या जाग्यांचेर विजिट्स केल्या अँड दे हॅव प्रिपेर्ड अ रिपोर्ट वीच इज एक्सपेक्टेड इन अनदर वीक्स टायम. दे वील सबमीट इट टू गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट वील टेक नेसेसरी डिसिजन्स. मॉस्क एक आयिल्लें, ताचो रिपोर्ट येतलो. चर्चीस कोणी एप्लाय केले ना. देर वर नो सिंगल एप्लिकेशन्स फ्रॉम चर्चीस वीच वेर डिमॉलिश ड्युरींग दीस म्हणजे ह्या पुर्तुगीज काळान भितर. नो, आमी एवरी सायट आसा पळय न्ही ते मेंटेनन्स आमचे आसतलेच. आतां मेंटेनन्स म्हणल्यार वॉट यू आर टॉकिंग अबावट इज रिकन्स्ट्रक्शन किंवा रिफर्बिशिंग बाकीचें कितें आसतलें. पूण थंय जे वेजिटेशन क्लियरन्स आसतलें, गार्डनिंग आसतलें, हें एवरीथींग इज बींग डन. आमचे कडेन 51 सायट्स आसात आनी 51 सायट्स एका बरोबर आमी रिनोवेट करतले किंवा ते परत हें करतले अशें जायना. सो वी वील टेक अप वन बाय वन एज पर दी प्रायोरिटी अँड वी वील गेट इट डन.